ह्या सोंपलेल्या तियात्र दिसांची एक कार्यावळ तुमच्या मुखार दवरता. तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा. हे कार्यावळीक हांव सुखद सांताक्रूज आनी हांव बाबेंड्रो तुमकां मागीर मोगाचो नमस्कार करता. करता. जे तियात्रीस ह्या नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत आपलो वाडदीस मनयतात आनी जे तियात्रीस आयज आमचे मदें ना ताचो आमी उगडास करतात. ती एक पयलीच वस्तली जिणें आपलें पाव कोंकणी माचयेर दवरले. ती आनी दुसरी न्हय, ती जावन आसा रेजिना फेर्नांडीस आनी तिचो पयलोच तियात्र भाटकारा. सारकें. ती गोरकान स्वर्गेस जें ऑगस्टीन फेर्नांडीस जाका आमी पाय तियात्रीस म्हूण पातात. आनी तिच्याच काळजिदारपणान जायत्यो आमच्यो अस्तरी ह्या कोंकणी माचयेर एक्टींग करूंक पावल्यो. सारकें. आतां एक ओकण म्युजिशियन गोंयांतलो बरो ट्राम्पेटर ताचो असलो ट्राम्पेटर आयज पासून गोंयांत जावन सुकून कोल्या हो ट्राम्पेटर कोण तो? मागीर सांग बरें कोण तो. तो जावन आसा सुर्गेस क्रिस पेरी. सारकें. जाणें आपल्या संगितान आमचे कोंकणी मायभाशेक रंगयली आनी सुरगायली. लोना जी कांतारां गायता ती चडशीं कांतारां ताणेनूच रचल्यात आनी आपल्या स्वादीक संगितांतल्यान ती सुरगायल्यात. ती कांतारां आयज पासून आकाशवाणीचेर वाजता आनी कसल्याय दबाज्याक आमच्या घरांनी वाजता. देव आसता सारकें तुजें सुकून. पूण सुकून हो क्रिस पेरी म्हणटा ताचें तूं सारकें नांव जाणा? ना नाका सांग पळय. ताचें सारकें नांव जावन आसा क्रिस्टोफर पेरेरा. क्रिस पेरी हाचो जोर नोव्हेंबराचे 25वेर 1928 वर्सा जालो. आनी 25 तारखेर जानेराचे 2002 ह्या वर्सा तो संवसाराक वतलो. Katarang godo zata satu sofani Katarien kullaye Kiek muzyka cikani Muzyka ci art golle Kuj adriamo jani Baila gawani Music și cuitat colegii Și cu un PhD degree घेतली त्या जाणांनी असलो खंय व्हडलो मूज नांव ताचे पागादिनी रेबेकाच्या एकाच कोणदार सोफा वाजोई शेबऱ्यांनी
वाकाळलो ताका संवसाराच्या पोतरांनी इनाम दिले खंय राजांनी राणयांनी वसले ना बरोवंक जाय आमच्या गोंयकार भुरग्यांनी वाजप करून जायत्या मोजगांनी दुडूय जोडलेले ओजारांनी संवसाराक दाखोवयात रे गोंयकार हुशार म्हूण आमी हो कितें सांगता काय म्हणटले पूण एक दीस म्हजो उगडास करतले कातार काबार कोत्ता म्हज्या थोड्याच उतरांनी फुडलोच याद्रीस वालेंद मास्कारेनस ताचे सारकें नांव कार्मो वालेरियन मास्कारेनस सांगोळटा बार्दीस ताचो जल्म 16 तारखेर नोव्हेंबराची 1925 ह्या वर्सा जालो आनी 23 तारखेर ऑगस्टाची 1999 ह्या वर्साक तो सोंपलो. एक बऱ्यांतलो बरो तियात्रीस तसोच एक ओकोणपाड दीस. एम बोयराच्या संवसार सुदोला तियात्रांत ताणें गरीब बापायची भुमिका करून लोकांक रडयल्यात सारकें. आनी जायत्या तियात्रांत ताणें बरी बरी भुमिका करून आपलें नांव उंचल्या पावंड्यार दवरलां. जायत्या स्केल तियात्रांनी ताणें भाग घेतला आनी आमचें नशीब ह्या चलचित्रांत तो पड्ड्यार दिसला. आनी ताणें आपल्या पेनाचेर जायतेच तियात्र बरोवन आपलें नांव जोडलेलें आसा. 1994 वर्सा ताका सरकाराचो स्टेट कल्चरल अवॉर्ड फावो जाला. तशींच ताची भुरगीं आनी नातरां हिवूय तियात्रांनी नाचता. तें आमी आयकलां. हय हय. सकून हाच्या उपरांत एक घोस्तोरी तिणें जायतो वावर कोंकणी माचयेर करून नामना जोडल्यात. कोण तर ती हांव वळखतां तिका. तूं गोडे तिका वळखतलो पूण हांव नको तूं तिच्या बरोबर तियात्रांत नाचला ना तें. कोण रे ती? ती दुसरी न्हय पूण सिसिलिया माशाडो. सारकें तुजें. हांव तिच्या बरोबर कोंकणी माचयेर केन्नाच नाचोंक ना पूण हांवें तिचें नांव आयकलां. तिचो पयलोच तियात्र काजारी बायल घरांत न्हय पूण ऑफिसांत आनी हो तियात्र बरोवपी फादर नेपोलियन. एम बोयराचो आतां घातकी कोण? रोमाल्दो फेर्नांडीसाचो तारोडी पाय आनी रॉबिन वाजाचो आझेन मोंतेरो ह्यावूय तियात्रांनी तिणें भाग घेतलो. मोजी गोरकान ह्या चलचित्रांत सी आल्वारिसा सांगाताक तेणें एक्टींग करून बरें नांव जोडलेलें आसा. सारकें तुजें. नोव्हेंबराचे 28 तारखेर 1932 वर्सा ती ह्या संवसारांत आयली आनी ओयतुंबराचे 8 तारखेर 1971 वर्सा ती देवादीन जाली. आतां म्हूण म्हज्या बरोबर कितें म्हणून मांडो म्हणटे हांव म्हणटा. म्हणा म्हणल्या. हय. ओके चल. जिमी जिमी जिमी. हय. जिमी जिमी मोगा काळीज रावता तुका तोच म्हज्या फुडाराचो राजा. हो मांडो जिमी जिमी कोणें म्हटलो होतो जाणा? ना सुपर हांव म्हणूंक जाय म्हणून म्हणटा. अरे होय मांडो त्या सिसिलिया माशादो हा न्हू. आयज ताणेंच म्हाका गायलो. कळ्ळें, आयज म्हाका कळ्ळें. हय हय हय. जत्रेको वयता अरे गाडी घेवन जत्रेको वयता येतात जाल्यार सांगात म्हाका मुजबारा व्हरता येतात जाल्यार सांगात म्हाका मुजबारा व्हरता हे गाडी घेवन जत्रेको वयता आगो गाडी घेवन जत्रेको वयता गाडी घेऊन जत्रेक वयता अरे गाडी
गाडी घेऊन जत्रेक वयता काही बोरी पळंग कमी दिसतात काही बोरी अलन दलन नाचतात काही बोरी पळंग कमी दिसतात काही बोरी अलन दलन नाचतात सगळ्या पळतो तो तुमका मजा दिसता माका सांगत कर माझो करतात ना सीताराम बियाना काट्या पासो तुझ्या प्यारान आमचे काळीज वेतालासो आमकां गाडयेन बसोय आनी जात्रेक पावोय उपरांत भावचे हासत नाचोय सीताराम बियाना काट्या पासो तुझ्या प्यारान आमचे काळीज वेतालासो आमकां गाडयेन बसोय आनी जात्रेक पावोय उपरांत भावचे हासत नाचोय यो 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 अगो यो 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 तुमका गाडया बसयता आनीक जात्रे पावयता उपरांत तुजी बारार हांव बी येता वर 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 कसायबा तुझी बरोबर वर 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 कसायबा तुझी बरोबर ओ अमृताली सीताराम करपोरी ओके तुझी आरुण गाडी जात्रेक पावर ओ अमृताली सीताराम करपोरी ओके तुझी आरुण गाडी जात्रेक पावर एम डॉट डेवेन्ना याद दिसतात तूं वळखता ना सुकूर हांव ताका वळखना पूण ताची कांतारां आकाशवाणीचेर हांवें जायते पावट आयकोल्यात एक बऱ्यांतलो बरो गितां रोसपी आनी गावपी पयलो तो मुंबय आसतलो उपरांत गोंय आयलो तियात्रांनी नाचलो आनी बरोच गाजलो हांव जाणा जायत्या डायरेक्टरांक तो नाचला आनी आपलें नांव ताणें मुसल्या पावंड्यार दवरलां हँडबिलां मांडयतात जोकर जावचो पडलो गोंयची फेणी आनी गोंयचे एलिसांव ही ताची आनीक कांय कांतार वेर्ना नागवा ताचो जल्म 2 तारखेर नोव्हेंबराची 1933 ह्या वर्सा जालो आनी मार्चाचे 8 तारखेर 1970 ह्या वर्सा तो संवसाराक वतलो फुडलोच ह्या दीस सॅबी डिसूजा गांवांत आंजुणचो नोव्हेंबराचे 2 तारखेर 1939 वर्सा तो जल्म मनयलो आनी मार्चाचे 4 तारखेर 2010 वर्सा ताणें संवसाराक फाट केली आनी सुकूर ताचें शिकप सेंट जोझफ हाय स्कूल आरपोरा हांगासर जालें ताच्या उपरांत तो मुंबय गेलो आनी एक बऱ्यांतलो बरो मोटर मॅकॅनीक जालो सारकें तुजें सी आल्वारीस जेसी रॉबिन वास प्रेम कुमार हाच्याय तियात्रांनी तो नाचला सुकूर तूं जाणा 17 वर्सांचे पिरायेर ताणें पयलोच तियात्र मांयची देख बरोवन कोंकणी माचयेर हाडलो सारकें तुजें आनी निर्मोण ह्या चलचित्रांत हातोन येताचो न्हवरो जावन ताणें भुमिका केल्या हा सुकूर तो तियात्रिसूय न्हय पूण तियात्र कॉन्ट्रॅक्टरूय आसलो हय होय आगे जाय म्हाका माय जाय 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 पोपाय जाय म्हाका जाय राम नांव तिका काल्याची ओवाय पूण म्हाका तिची आबोर अरे सुकूर हे खातार बाप पिटाराचे मरे अरे होय रे तोच बाप पिटर ह्या नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान आपलो वाडदीस मनयता ताचो जल्म नोव्हेंबराचे 10 तारखेर 1953 वर्सा जालो आनी फेब्रुवाराचे 19 2005 वर्सा तो देवादीन जालो डॉमिनिक डिसोजा ताच्या बापान ताका पयलेच पावट कोंकणी माचयेर हाडलो हय आल्फ्रेड रोज एम बॉयल सी आल्वारीस ह्या डायरेक्टरांच्या तियात्रान तो नाचलो आनी भरपूर फामाद जालो समजलो बाय ऑफेलिया हाचो तो घरकार आनी बाबली हाचो बाबली तांणी दोगांयनी मेळून जायते तियात्र बरोवन पाडकार हाडले आनी ते तियात्र बरेच गाजले सुकूर तो एक बरो हिरो कोंकणी माचयेर बरो न्हेसतालो सारकें. बरो स्कार्फ घालतालो बरो बरोवपी बरो डायरेक्टर म्हूण नांव जोडून गेलो सारकें
चुकून आयरिस्टिडीस दायस हाच्या पुताक तूं वळखताय. तो बरी कॉमेडी करतालो आनी बरी कांतारांय गायतालो. हय वळखत हांव ताका. ताचें नांव लुईस डायस. एक बऱ्यांतलो बरो कॉमेडियन. 7 वर्सांचे पिरायेर ताणें आपल्या बापायच्या कोयदी तियात्रांत भुमिका केली. आनी दौलत आनी देवणीत ह्या तियात्रांनी तो दिसलो. सारकें तुजें. रोसफन्स, मेन इन द बांदार आनी रुजारियो रॉड्रिगीस हाच्या जायत्या तियात्रांनी तो नाचला. आल्लेम राय 14 तारखेर नोव्हेंबराची 1965 ह्या वर्सा तो जल्मलो आनी 14 तारखेर जुनाचे 2003 वर्सा तो ह्या संवसाराक अंतरलो. एक ओकोण पार्टीस. तसोच एक बऱ्यांतलो बरो कांतोरिस्ट. कुर्चोरे गांवचो. नोव्हेंबराचे 19 1955 वर्सा तो जल्मान आयलो आनी जुलयाचे 10 तारखेर 2000 वर्सा तो संवसार सोडून गेलो. सुगोर कुर्चोरी गांवांत तो कितलेच कलाकार आसा. पूण वो साल्वादोर फेर्नांदीस हाचो भाव मिनीन तोवूय एक तियात्रीस. जीव एमोरॉन हो विलियम फेर्नांदीस हाणें बरयल्ल्या तियात्रांत पयलेच पावट ताणें आपले पाव कोंकणी माचयेर दवरले. सुगोर वो जेकोबाच्या तियात्रांत बरी बरी एक्टींग करून ताणें नांव आपलें वयर दवरलेलें आसा. सारकें तुजें. उपरांत तो नोकरे पासत कोयट शारांत गेलो आनी थंय ताणें परत येतोच तो तियात्रांनी नाचलो आनी बरोच गाजलो. एन्थनी आनी हॉर्टेन्साच्या ह्या आल्बमांत ताणें गितां गायल्या. सारकें तुजें. तीन लेत्रांचे मोगू तोर कोरे पूण त्या उतराक भावाक येतो मान. रोमियो जुलियेतान मरोन दाखयले बरी ती आसलेली म्हणोन मोगान. वॉशिंग्टन मोको नारा आसलेली मोगान खंय पडलेली आसतना ल्हान. नीट मोकार जाणी रिगोन तांच्या सूख भोगूंक किती जिवितान. म्हणटात जाणां रोदेत वस्तू एकाच कडेन ती मेवना. तोटेवाली कादार नासो उडी ती वचोंक पावना. हें तांच्या सगळें घडलेलें रस्तो तो नितोडा सोंपना. पान चेडवाच्या आडकोड हाडलेली मोगाचेर काकूच नासतना. बामण म्हणून नाचो चेडवाचो पाय. बामणाची जात म्हूण चेकेचें व्हडपण. चेडवाच्या मोज्या आमी जात करून माराच्या चेड्या म्हणो कोणूय कोण. घरांतले तुवें भायर काडी नासलो मीस पासून बाबड्याक घालेलें बोन. चेडो बाबडो मार म्हणून जातीन चेडवाक पांय मारलेलें फॉर्मोन. दारान नाचतो चेडवाचो पाय चेडो चेडवाशी वेता. आपले मोगी खुशाल आसा पळोवन बाबडो वजाप जाता. पळोवन वचोन काजार जावया म्हणून मोग्या लागीं उपकार मागता. मारांनी बामण वेगळी जात म्हणून चेडू चेड्याक भोगमान कोत्ता. जाती मानून विसरोन तो मोग चेडू मोग्याक आपल्या विसरले. जुरामेंतान शिकलोलो तांचो मोग विसरोन दुसऱ्या लागीं काजार जाले. फुडाराचें दीक म्हणून आपले चेड्यान चेडवाक सगळेंच दिलें. चेडो
ऑफिसो जावन रस्ते भोंवता देवान कितें नेमिलेलें मुकुंदारां कांयच कळना मेवतात ती दिसांनी राती एक फावट केलोलो तुमचो मोग चार्ल्स फ्रेडरिक बार्बोजा हाका कोंकणी पाळकार फ्रेडी बार्बोजा म्हटल्यार सोगोड वळखता. शुकोर हांव जाणा त्या प्रमाणे तो मँगलोरियन. आतां बॉम्बे आसतालो उपरांत तो गोंयांत सेटल जालो आनी तो एक बरो बिझनसमॅन. सारकें. ताचो पयलो तियात्र फुडा. हो फुडा तियात्र कोणें बरयलो तो तूं जाणें? ना शुकोर हांव नको. तो सर्गेस किट बॉक्सर हाणें बरयलो. ओके. त्या भायर तो से आल्वारीस, प्रेम कुमार आनी हेर साबार डायरेक्टराच्या तियात्रांनी नाचला. आनी हांव जाणा त्या प्रमाणे ताणें जायते तियात्र बरोवन माचयेर हाडल्यात. तो एक कॉन्ट्रॅक्टर आसलो. तसोच तो आमचें नशीब, निर्मण आनी बोगलाण ह्यावूय फिल्मांनी पडल्यात दिसती पडला. शुकोर ताचो जल्म 30 तारखेर नोव्हेंबराची 1930 ह्या वर्सा जालो आनी 28 तारखेर डिसेंबराची 2008 ह्या वर्सा तो देवादीन जालो. हो तियात्रीस कुंकळेचो. नोव्हेंबराचे 24 तारखेर 1951 वर्सा तो जल्मान आयलो आनी नोव्हेंबराचे 9 तारखेर 2007 वर्सा तो ह्या संवसाराक पावतलो. शुकोर जरी तो कुंकळेचो जाल्यार ताका सान्निध्य केपें कित्याक म्हणटात? कित्याक तो केप्यांच रावतालो. एक बऱ्यांतलो बरो कांतोरीस आनी संवसाराचें अदृश्ट हें ताच्या पेनाचें पयलें कांतार. तो विनोदी कलाकारूय आसलो. शुकोर तो सावथीक आसतना टी बुशाच्या सिनेमान दिसलो खंय. सारकें तुजें. इमिग्रेशन टू इंग्लंड, मोग आनी काजार ह्योय ताच्या पेनाची आनी कांय कांतारां. सायबिणीचो तिसरो सिगरेट ही ताणें उजवाडा काडलेली आपली फामाद सीडी. मोग संतोष बरीत सगल्यांकूच हें उतर मोगाक लागोन पिशे जाले कितल्यात वोगात दोतोर मोग जाती कातींची कोरिना वोतोर मोगाक लागोन कितल्यांनी सोडलें आपलें गोर मोग जायते तरेंचो आसा रंग बदलता दिसाच्या दिसा मोगान पडटो जिवीत तुजें तुफान फाटीं फुडें चिंतिना सिरवी सुई कोरिना विसरात आसताय त्या मोगाच्या स्वप्नान चेडवाची नासतना वळख तुज्या फुडारार हाडटाय काळो सोगलो नाचताय सोबीत दिसता म्हूण रुपान शेकी चेडू सोडून पोवता काळी कुपां तुजेर देंवता जिवीत बुचकोवता तुजे सोऱ्याच्या कोपान मोगान पडोन कितल्या जाणांनी दूख मागोन घेवंक ना काजार पासून जाली तोरूय सुखयोक दीस पळोवंक ना चेड्याक खोटे वीस आसले पूण ते कोणाक दिसूंक ना रोडोन फायदो कसलो आदी कित्याक चिंतूंक ना गरीब पासून आसल्यार ताच्या फाटल्यान चेडे साबार चेडवासी ती दांड्राव मोगान पडो नाका आनी जर तूं मोगान पडशी सांबाळपाक गेराक फारोशी आपलो नवरो म्हणून लोकांक सांगो नाका मोगान उलपता
जीव दिसाक धा पावट म्हणटा आय लव यू सातवो साकरामेन जोड जोडते ब्रावो नाका ना तो रांगा थंय उडना मारशी केन्ना चुकोन चूक आदारशी चेडो पवतलो उपरांत नशिबाक रोडो नाका दिवून आयकी काणी न्हय पूण गोडणी गोडलेली एका गिरेस्ताची दुचेड्याच्या मोगान पडलेली चेडो बेकार भोंवो कासपीस नेसो सिरवीस सोडलेली मोगाक लागोन चेडवान आपली सोयरीक मोडली. आता फुडलो तियात्रीस एक कॉमेडियन जाणें मेन इन द बांदार हाच्या सकरून तियात्रान बऱ्यांतली बरी कॉमेडी केली आनी लोकांक पोटभर हांसयले. ताणें आपल्या तोंडूच उपरांत लोक हांसोंक लागतालो. कॉमेडियन कार्लूस सारकें न्हय? 100% करेक्ट. तो एक विनोदी कलाकार जावन आसलो. तसोच तो कांताराय म्हणटालो. तशे भाशेन सोलो, डुएट, त्रियो, कॉटेट आदी. आयरिस्टिडीस, रॉबिन वॉल्स, प्रेमानंद सांगोळकार, मिलिंद मातारांच्या तियात्रांत ताणें भुमिका केल्या. द गोवा टायम आनी सिने टायम्स ह्या पत्रांनी ताका त्या काळार बरोच वाखाणलो. नोव्हेंबराचे 4 तारखेर 1955 ह्या वर्सा तो जल्मलो आनी 12 तारखेर डिसेंबराचे 1992 ह्या वर्सा तो ह्या संवसाराक वतलो. कोंकणी माची कान मारून रावपी मेर्सेस गांवचो जिवीतभर ताणें होच वावर फुडें व्हेलो. हांसत्या मुखामळाचो तसोच ल्हानवी कुत्रांचो. कमलाकांत च्यारी सारकें न्हय? सारकें तुजें. तोच तो कमलाकांत च्यारी. आख्ख्या गांवचे डायरेक्टर सेटिंगा खातीर ताच्या घरा लागीं पावताले आनी ताचे लागीं जिन्सां बसाचें सेटींग आसा. आनी तूं जाणा ते पोड्ड्या पासून आपणाच्या हातान तो खूद पितातालो आनी सेटींग घेवन गोंयांतूच न्हय पूण बॉम्बे पासून येतालो. सारकें. कमलाकांत च्यारी नोव्हेंबराचे 17 तारखेर 1942 वर्सा ह्या संवसारान आयलो आनी मायाची 1 तारखेर 2014 वर्सा तो देवादीन जालो. आतां एक घोस्तोरी चड नांवलौकीक जाल्ली गोंयांत जल्मली पूण रावताली मुंबय माहीम. बाप पिटराची गोरकान बाय बाबली हाची आवय आनी तेगांयनी मेळोन आमची कोंकणी माची भरपूर लोंगयली. आपल्या एक्टिंगा वरवीं तेणें तियात्र पळयनाची काळजां जिखोन घेतली. आपल्या गोरकारा सांगाता बाप पिटरा सांगाता बरी दुयेटां म्हणून आनी सी आल्वारिसा सांगाता तिणें सारको दुयेटांचो पावस घातलो. दुखेस भुमिका ती बेस बरी कोत्ताली आनी आपले भुमिकेन लोकांक रडयताली. इतलेंच न्हय राक्षिणीची कॉमेडी करपाक ती एकदम कापाज आसली. तांणी दोगांयनी ऑफेलिया आनी बाप पिटर आनी बरे बरे तियात्र बरोवन कोंकणी माचयेर हाडून आपलें नांव तांणी सारकें उंचल्या पावंड्यार दवरलेलें आसा. सारकें. बाय ऑफेलिया नोव्हेंबराचे 8 तारखेर 1938 वर्सा जल्मान आयली आनी फेब्रुवारीचे 19 2016 वर्सा ती देवादीन जाली.
ना पळय ताका कातरून वेल्यार जाता मायपाच्या भेसाचे वांटे करूंक भयणी कोडती नाका हांव तूं सोदताय बाय म्हाजी गिरेस्ताय तुयेन आनी जावया मेस्ता कांगाय म्हजो घोव कसलोय काडटलो उपाय तुज्या घोवाचो येवंक जावो पाय हांव तूं सोदताय बाय म्हाजी गिरेस्ताय तुयेन आनी जावया मेस्ता कांगाय म्हजो घोव कसलोय काडटलो उपाय तुज्या घोवाचो येवंक जावो पाय देशी पोट्याच्या मुनावे इल्मा म्हजें नांव पिड्यार गेलें तुवें दोत दिल्यार ती बरयलेलें खंय आसा तें तुवें दाखोवंक जायें पयलीं म्हजें रंगोलून जावना काय नोये आता फ्रांसीस दे साल्सेत तूं वळखता ह्या दिसता फ्रांसीस जायत्या जाणांक हांव वळखता पूण ह्या फ्रांसिसाची जी खबर करताय ताका हांव वळखना आनी हांवें ताका पळोवंकूच ना थंय म्हजेच भाशेन वता. हो तियात्रीस आल्ले राया नोव्हेंबराचे 13 तारखेर 1950 वर्सा जल्मलो आनी जुन्याचे 16 तारखेर 2010 वर्सा ताणें ह्या संवसाराक फाट केली. तो एक बरो बरोवपी आनी बरो एक गावपी आसलो पळय आयरिस दीस डायस हाचो तियात्र डायवर्स ह्या तियात्रांत ताणें हवालदाराची भुमिका केली ती लोकांक एकदमूच आवडलेली. पुरी खबर ह्या सी मिरांदा हाच्या तियात्रान पळय तो निमाणे फावट दिसलो सारकें एक बऱ्यांतलो बरो संगीतकार आपल्या संगिता वरवीं ताणें सगळ्यांची काळजांची कोण घेतली. ताचें सारकें नांव जावन आसा मार्शल सांतानो फेर्नांडीस. सुगोर जुळी तूं म्हाका सांगशी हो आल्फ्रेड रोजाचो कोण तरी राखता? होय तो आल्फ्रेड रोजाचो धाकटो भाव आनी तो सॅक्साफोन क्लारिनेट गिटार कीबोर्ड आनी ह्या साबार इन्स्ट्रुमेंट वाजयता. काजारांक तियात्रांक तशेंच बऱ्या सिडींक ताणें आपलें संगीत दिलेलें आसा. सारकें तुजें तशेंच ताचें स्वताचें बँड आसलें हय त्या बँडाचें नांव कितें जाणाय तूं? ना रोजीस इन हार्मनी. रोजीस इन हार्मनी. पूण तो आल्फ्रेड रोज हाचें बँड रोज बाळ हाचोय वांगडी आसा. ओके. ताचो जल्म 27 तारखेर नोव्हेंबराचे 1936 ह्या वर्सा जालो आनी 26 तारखेर डिसेंबराचे 2016 वर्सा ह्या संवसाराक तोंतरलो. फुडलो तियात्रीस आंतोन फ्रांसीस फेर्नांडीस ताका कोंकणी पाडकार सकूल टोनी सॅक्स म्हणटाले. ताचो जल्म 23 तारखेर नोव्हेंबराचे 1921 ह्या वर्सा जालो आनी 6 तारखेर फेब्रुवारीचे 2018 ह्या वर्सा तो देवादीन जालो. ताणें पुर्तुगेजीन सेगून ग्राव पर्यंत शिकप केलें आनी उपरांत इंग्लिशीन SSC पर्यंत. आनी ताचो पयलोच तियात्र शिंवतुलय आनी ह्या शिंवतुले तियात्रांत तो भरपूर पजळलो. आलेशीन दे कांदोली AR सोजा फेर्ना ह्या मेनेजीस हाच्याय तियात्रांनी तो नाचला. धर्माचो बावटो कुणबी जाती पदवेदार ह्यावूय तियात्रांत आपलें ताणें योगदान दिलेलें आसा. सोप तें सोप माय देश गोवा आनी निजमूक हेवूय ताच्या पेनाचे कांय आनीक तियात्र. हो तियात्रीस नोव्हेंबराचे 25 तारखेर 1947 वर्सा जल्मलो आनी नोव्हेंबराचे 6 तारखेर 1995 वर्सा ह्या संवसाराक ताणें फाट केली. ताचें नांव तुवें सांगोंकूच ना पूण सांगपाची गरज ना हांव जाणा तो कोण तो. जाणें हय. मागीर सांग मरे. अहो तूं फादर उडोवन ताव काडूंक सोदताय. ना 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 तो जावन आसा पायटी कुएलो व्हडल्या केंसांचो जेजूचो रोल करतालो आनी हांवें आयकलां ताचो लायट आनी सावंड हो स्वताचो धंदो आसलो म्हणून. सारकें तुजें. तो आमच्या शेजारच्या गांवांनी जशें परी तालिगांव सांताक्रूज चिंबेर रायमोत्रा पाळकाचेर जायतीं सोंगां करता आसतना तशेंच गितां गायता आसतना हांवें ताका पळयलां. आनी हांवें ताका कला अकॅडमी तियात्र स्पोर्टेन जायत्या तियात्रांनी भाग घेता तो पळयला
आनी चड करून तो मील मॅनेल हाच्या सांगाताक आसतालो. जॉन क्लारो हाचो पुर्तुगीज कोळवोन आनी 23 वर्सां ह्यावूय तियात्रांनी तो नाचला. जॉन दे नोय ताचें सारकें नांव जॉन कार्वालो. ताचो जल्म नोव्हेंबराचे 24 1928 वर्सा जालो आनी मायाची 12 तारखेर 2020 वर्सा तो ह्या संवसाराक वतलो. तो एक ट्राम्पेटर आसलो. मेस्त्री एलेक्स हाणें ताका रेबॅक शिकयलें आनी ट्राम्पेटी शिकयली आनी ताच्याच सांगाताक ताच्याच बँडान तो वाजोवंक लागलो. सारकें ताणें आपलें खूद बँड तयार केल्लें स्वताचें आनी जायत्या डायरेक्टरांच्या तियात्रांक ताणें संगीत दिलें. मुंबयच्या फामाद डायरेक्टरांक जशे पळय सी आल्वारीस, जे.पी. सोजाल आनी प्रेम कुमार ह्या डायरेक्टरांक ताणें आपलें संगीत वाजयलें. हो तियात्रीस म्हापसा गांव सुवाड्यान जल्मलो. तो नोव्हेंबराचे 29 1947 वर्सा जल्मान आयलो आनी फेब्रुवाराची 13 तारखेर 2013 वर्सा तो देवादीन जालो. ताणें जायते तियात्र बरोवन माचयेर हाडल्यात. ना तर तो कोण, कितें हो संवसार आनी विचित्र बांदपास हे ताचे फामाद जाल्ले तियात्र. सारकें तुजें. तो एक बरो भुमिका करपी तसोच बरी गितां गावपी कलाकार जावन आसा. आकाशवाणीचेर तशेंच ऑल इंडिया रेडिओचेर ताची कातारां पळोवपाक आनी आयकपाकूय मेळटा. दोगूय चेडे दोगूय रेडे, हांव तुजो उपकारी ह्यो ताचे फामाद जाल्ले विसिडी. आतां आंतोनियो मिनिनो पाशेको ताका कोण नेपाळकार सोगोट एम पाशेको म्हटल्यार वळखताले. ताचो जल्म 18 तारखेर नोव्हेंबराची 1954 ह्या वर्सा जालो आनी 16 तारखेर ऑगस्टाची 2020 ह्या वर्सा तो ह्या संवसाराक वतलो. 16 वर्सांचे पिरायेर ताणें आपलें पयलेंच पावल पाडकात दवरलें आनी जायत्या खेळ तियात्रांनी तो नाचला. ओदृश्ट हो ताच्या पयल्याच पेनाचो तियात्र. ताच्या उपरांत ताणें 22 तियात्र बरोवन माचयेर हाडल्यात. साबार नांव आसत्या डायरेक्टरांच्या तियात्रांनी तो नाचला आनी गितां गावन ताणें जायतेच नामणाय कमयल्या. चुलूम ह्या टेलिफिल्मान ताणें एक्टींग केलां. मॅथ्यू डिसाक ह्या तियात्रिस्ताक कोंकणी पाळकार सुगोट एम कुमार म्हटल्यार वळखताले. जाल्यार तो प्रेम कुमाराचो कोण तरी लागता. ना 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 तो प्रेम कुमाराचो कोणूच लागना, पूण तो मुंबय रावतालो आनी चड करून म्युजिकल शोआंनी गितां गायतालो. मोहम्मद रफी हाच्या आवाजान आयकला तो कातारांक कोत्तालो आनी लोकांची काळजां जिखोन घेतालो. ताचो जल्म नोव्हेंबराचे 30 तारखेर 1941 वर्सा जालो आनी एप्रिलाचे 27 2021 वर्सा ताका मरण आयलें. आतां लुईस कोता हो म्हज्याच गांवचो. तो तियात्रीस्ट न्हय पूण एक बऱ्यांतलो बरो सॅक्साफोनिस्ट तसोच वायलनिस्ट. ताचो बापूय एक मिस्त्री आसलो. ताचें सारकें नांव जुझे सांतान कोता आनी जायत्या भुरग्यांक सोल्फा शिकोवन बरे संगीतकार केल्यात. सारकें तुजें. आपल्या संगिता वरवीं ताणें कोंकणी पाळकाक जायतेच योगदान दिलें. ताचो पूत नॉलवड कोता आपल्या ट्राम्पेटी वरवीं जायत्या डायरेक्टरांक वाजयता आनी आपलें नांव ताणें उंचल्या पांवड्यार दवरलेलें आसा. ताचो पुतूस कित्याक ताचे आख्खे फॅमिलीच्या रोगतान संगीत धांवता. ताणें आपलें आख्खें जिवीत संगिताक भेटयलें. ताणें जायत्या भुरग्यांक कोयर कांतार करपाक तयार केले आनी तशेंच बरे बरे संगीतकारूय केले. सारकें तुजें. लुईस कोता नोव्हेंबराचे 29 1938 वर्सा जल्मान आयलो आनी सप्टेंबराचे 20 तारखेर 2021 वर्सा तो देवादीन जालो. आतां मानुएल दोरादो जो नोव्हेंबराचे 27 तारखेर 1933 वर्सा जल्मान आयलो आनी सप्टेंबराचे 13 तारखेर 2022 वर्सा त्या संवसाराक वतलो. हो तियात्रीस्ट न्हय पूण एक माटोवकार, बरो कोश्टी आनी सादो मनीस. सारकें तुजें. तो मदेराचें काम करतालो आनी उपरांत तो माटोव घालपाक लागलो. ह्या माटोवांनी 1500 ते 2000 लोक जाताले. त्या डायरेक्टरांक ताचो वावर मानवलो आनी जायते डायरेक्टर ताच्या तियात्रांक आपलो माटोव घालून वताले. होच आपलो वावर ताणें
फुडें व्हेलो आनी आपलो घोराबो सांबाळलो. जायत्या हिंदू कलाकारांनी व तियात्रिस्तांनी कोंकणी माची एक वेगळोच रोंग दिला आनी ही माची आमची तांणी सांबाळल्या. तर तूं आतां एका हिंदू कलाकाराचो उडास करताय. सारकें तुजें. तो कलाकार तुकाराम नायक तो चड करून कला अकादेमीच्या कॉम्पिटिशनाक दिश्टी पडटालो आनी चड करून तोमासीन कार्दोज हाच्या तियात्रांनी. वेगळेच तरेचो तो कलाकार. ताचो जल्म 5 तारखेर नोव्हेंबराची 1953 ह्या वर्सा जालो आनी 18 तारखेर मायाची 2022 ह्या वर्सा तो ह्या संवसाराक वतलो. आतां निमाणो लुईस सिरॉट जो नोव्हेंबराची 16 तारखेर 1937 वर्सा जो मनयलो आनी मायाची 22 तारखेर 2006 वर्सा तो ह्या संवसाराक वतलो. तो आमच्या शेजारच्याच रायमुद्रा गांवचो एक बरो ट्रम्पेटर आनी एक बरो बरोवपी. ऑल इंडिया रेडिओ आकाशवाणीर ताची कांतारां वितरायतात. जायत्या डायरेक्टरान ताणें संगीत बरयलें आनी वाजयलें. तर हांगासरूच ह्या सोंपलेल्या तियात्रिस्तांची ही कार्यावळ आमी आमी सोंपयतात. सोंपयतात. पण पोळोंग रावात दर म्हयन्यान हीच कार्यावळ जी वितरायतले तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर. तर हांगासरूच आमी तुमचो निरोप घेतात.